राज्यातले बारांचे परवान्याचे नूतनीकरण सोमारच्यान सुरू जावपाची शक्यताय आसा। 1 एप्रिलाच्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकारान सुरू केल्या। महामार्गावेल्या बार्रांबाबत हाताळणी करपाक राज्य सरकाराच्या अबकारी खात्यान आपल्या कृती आराखड्यात कांय प्रमाणात बदल केल्यात। हो सुधारीत आराखडो मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाला काम करपी पॅनलाक दाखयतले। 1 एप्रिलासावन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकारान सुरू केल्या। जी बार्रां 220 मिटराच्या अंतराचेर वाचल्यात अशा बार्रांचे परवान्यांचे नूतनीकरणाचेर भर दिवपाची शक्यताय आसा। घाऊक विक्रेत्यांक ह्या आदेशाचे बंधन नाशिल्ल्यान तांचेय परवाने नूतनीकरण करतले। महामार्गावेल्या बार आनी रेस्टॉरंटांक बार्राचो परवानो सोडचो पडटलो। बार्रांचो परवानो रद्द केला तर रेस्टॉरंटाचो वेवसाय चलोवप शक्य आसा काय कितें त्या बाबतीय प्रक्रिया ही सुरू जाल्या। आर्टेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।